पडून नोमाक कोत्ता तुजो मोग व्हरतून अर्घ दिता तुजो सोप आयकून गोंयार आसा तुजो मोग व्हरतून अर्घ दिता तुजो सोप आयकून गोंयार आसा. हेच ते मुनीस रोगता मासाचे ओसोक सोयंबाचे आपले रोगोत वावरून पवित्र सोबा तांणी रोयली. सोम्याच्या कोश्टाची काल्स ते पियेले आनी जांग पावले देवाचे मोगाचे. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसां जशें आमची जण एकल्याचें इंतेसां आसतलीं जावं कोणी तेंचे पासत मागोंक लायला जावं कोण आपलो वाडदीस समोरमता आपलो लग्नाचो दीस समोरमता वा आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाच्या बाबणीनो आयज जेन्ना आमी पागयोन पेद्रू आनी पावलूची परब समोरमता आसतना आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की आमी जेन्ना जेजूक देवाक रिगून रावता तो आमकां नवी ओळख वो आमचें जिवीत तो बदलता. तर ह्या वेळार आमचे सगळे काळजाचे ओतरेक जे आसा वो जावं आमची पातकां आमी ह्या वेळार देवाच्या हातान भेटोवन ताची काकूतान भोगसणे आमचे पासत मागून ताका सदांच रिगून रावूंक आदार मेळो म्हूण मिसा बलिदानान आमी मागुया. काळजांतान दूख दोत्तोल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तुका देव बापाच्या उजव्याक बसयला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार दिव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. आनी बरोबर आमी देवाक महिमा दिवया. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशाक संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोदोरिदा देवा बापा आमी तुका वाकाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका दिवासा सोम्या सोनी तुका जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शिरी बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे आयकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कोर कितें पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे
सोर पदवेदार देवा, भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो तुज्या दोन दुताची दबाजीक परब आयच्या दिसा आमी समरमताना तूं आमकां संतोशान भरताय. तांचे मुण्यारपणा वरवीं पवित्र सभेच्या ओरोंबाक सुरू जाल्लो तो भावाट आमी सदां आनी सर्वता पाळूंक तूंच आमकां घोटाय दी. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव जे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सोबेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआंवाच्या भावाक ताणें तोरसादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मानलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हें फूग नासलेल्या उंड्याचे पोरबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोंदकोणींत घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे पोरबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोंदकोणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबोनासतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोरचे मुखार उबो करूंक सोदतालो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकल्यांनी बांदलोलो आनी पहारेदार बोंदकुणीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हळें, वेगीं उठ. थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांकली भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हळें, तुजो पोटो बांद आनी तुजो व्हाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हळें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो. पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोंपण म्हूण तो चिंतालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरणार येवन पेद्रून म्हळें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदेच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तांतूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. अनेकदा म्हणुया, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवाजतलो. ताची स्तुती सदां म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां.
तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जो बाप सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जो बाप सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूढ. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जो बाप सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी, सोर नितिवंत वंसुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या दिसण्यांक अंत्रेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानां पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या वेदिशांनी ती आयकुचे खातीर सोमयान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत म्हाका सोलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचे जैत व्हरचे नात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या सेझराच्या प्रांतान येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरता?
आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नान जाता जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटा. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हटलें, सिमांव, जोनासाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांव तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे जोयत व्हरचे ना. हांव तुका स्वर्गीचे राजाच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या आबा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता. जेन्ना आमी जेजूक देवाक रिगून रावता, आमचें जिवीत बदलता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजू हो प्रश्न आपल्या शिसांक विचारता, लोक कोणशे म्हाका दोत्ता ओ म्हणटा, ओ मागीर जबाब मेळ्ळ्या उपरांत तो शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हूण मानून घेता. आनी सिमांव पेद्रू जबाब दिता. आनी जेन्ना हो जबाब आयकल्या उपरांत जेजू ताका उगडास कोत्ता, तूं जावन आसा खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदून हाडटलो. म्हटल्यार आतां जेन्ना सिमांव पेद्रू जेजू बरोबर असो वेळ सारता, खंय जेजू येता थिंगा ताचें प्रवचन आयकोन वेगवेगळी उदाहरणां जेजू तांकां दिता. जावं पेकोवणी वेळार ओ भोगसोणें दिता पळय तेन्ना हे सगळे ते पळयतात आनी ते शिकतात. आनी ताच्या लागून हे वेळार जेजू पेद्रूचें सिमांवचें नांव बदलता. पेद्रू तूं जावन आसा खडप. सो जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता, आमी अशेंच आमचें जिवीत बदलता. आमकांय नवी ओळख मेळटा, कित्याक आमी जेजूचे खरे फाटलावदार कशे जियेता. आनी तशेंच भाग्यवान पावलू आमकां ताचे चिटीन उगडास कोत्ता दुसऱ्या वाचपान, कशे भाशेन ताका सोमया वरवीं आदार आनी घोटाय मेळ्ळी. आनी हो आदार आनी घोटाय मेळ्ळी ते जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. आमी जाणा भाग्यवान पावलू कसो दुसऱ्यांक धुमाळो दितालो, पूण शेकी ताचें जिवीत बदललें जेन्ना तो जेजूक भेट्टा. आनी तेन्ना सावन तो जो वावर कोत्तालो फकत जेजूकूच परगटूंक. आनी अशें परगट्टा आसतना ताकाय धुमाळो सोंसचो पडलो, कित्याक तो आतां जेजूक रिगून जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दितालो. आनी होच धुमाळो सोंसूंक ताका सोमया कडेन सावन शक्ती आनी घोटाय मेळ्ळी. आनी हेच शक्तीन आनी घोटायन आपलें जिवीत जियेता. आनी तशेंच पयले वाचपान आमकां उगडास कोत्ता कशे भाशेन भाग्यवान पेद्रूय जेजूक रिगून रावून ताका ही शक्ती घोटाय आनी शांती मेळ्ळी. जावं बोनकोणी नासतना, कित्याक आमी जाणा जेन्ना आमी कोणाक भेट दिवंक वयता बोनकोणींत आमकांच भिरांत कशी दिसता. आनी हांगा पेद्रू बोनकोणींत आसलो, 2 सिपाही ताच्या बरोबर न्हिदताले, तरी आसतना तो शांतपणी न्हिदूंक पावलो ओ थिंगासोर रावंक पावलो, कित्याक तो जाणा जेजून म्हाका विचून काडला आनी एकोस दोग ओ हे त्रास ह्यो धुमाळो हांव सोंसता, जेजू पासत आनी जेजू म्हजे बरोबर आसा हातून. तर मागुया मिसा बलिदानान जे परी आयचे हे परबेचे समयार जेन्ना भाग्यवान पेद्रू आनी पावलू जेजूक रिगून रावून आपलें आख्खें जिवीत बदललें आनी हेरांकूय ही बरी खबर परगटूंक ते वावुरले. आमी तशेंच करूंक आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी. आमेन. आमी सगळीं उबी रावन आमचो बावाट उच्चारुया. सत मानता देवा, सत उर्बेदार बापा, स्वर्गार आनी तुमच्यार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत समवलो, आंगवार जल्मलो, पोंच पिलाताल तांणी कोस सोंसले,
ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो, तो मेल्या मोदेर देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय त्या जिव्यांक आनी मेलेल्याची मुसोबी करून येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आणि आमची सगळी मागणी आमी देवाच्या हातान भेटोया उंड्या आनी सोराय वांगडा. गीत गाऊया C8 पानाचो अंक 31, C8 पेज 31. Mana gongonaylo, saikazachi koritoki, takanaka moinana, zapeliachi toya priti, ogar bapa manukene, ogar keli ibetoli. Ogar Baba, Malutume, Ogar Kili, Ibetone. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोयीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाचे मोहिमेक संस्काराचे आमी भेटयता त्या बलिदानाच्या दाना बरोबर धर्मदुताची कोतकोत्यान विनवणी तुज्या मुखार पावूंक आनी हे समोरमणे वरवीं आमी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या मा धर्मदुतांक वंदिता आमी. पेद्रून भावाट उचाल्लो सोगल्या वतीन पावलून त्याच भावाताची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिंडांतलो घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चोरयली. पावलून तुजो ताळो पोजांक आयकोसो केलो आनी सगल्या पोजांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपले आपावणे प्रमाणे क्रिस्ती कुटुंबान ताणें राष्ट्रांक एकठायली. शेकी त्याच भावाताक रोखता साक्षी दिली ताणी आनी विस्वासी चाकराचें इनाम जोडलो दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगलो उलासता आनी संतोशान ताची किर्ती गाजयता. देखून सर्व देवदूत आनी सांता भक्तां सांगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती आमी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावात ताचो गूट. सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी एका शितलें पियेता, तितले पावटी तूं परत येवसोर तुजें मरण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी अशें लियो आमचे भाग्यवन बापा, फिलीप नेरियन सिमेव आमच्या गोंडली बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवांशान अंतरून गेल्ल्या ते सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळ प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवन तांकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन झुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवले ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा नसगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस्क आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय म्हूण तुज्या पवित्र सभेचे भावताचे दीस घाल. आमचे कशें पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची गाबलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तूं म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. गीत गाऊया. D7 पानाचो अंक 50, D7 पेज 50. पेद्रून जेजूक म्हटलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेजून जबाब दिलो, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो. प्रार्थुया. सद्वेस्परा हो संस्कार शेवूंक आमी दादोशी जाल्या. पवित्र सभेन उंडो मोडून थिरासून सांगातान जिवंक आनी दोलमदुताचे शिकोवणे वरवीं तुज्या मोगान गोड जावंक एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जाशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोद पदव्या देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सोवे बापाक वाकांता आमेन. गीत गावया F10 पानाचो अंक 90 F10 पेज 90. घडपार आपली सोबा बांदल्या तिका हारो करूंक शकना आपल्या स्वता तिरां दवरल्या आयका कोसूंक कोणाक कागना घडप म्हणल्यार दावे व्हरतो घडप जेजू देवाचो घडप पेद्रू कोणी पयलो घडप आगिवो बाबाचो घडप पेद्रू कोणी पयलो घडप आगिवो बाबाचो.
Check taste. Check. Check test. सुरवातेक आमी गीत घेवया 821 पेज नंबर 10 नवें गीत रोचून गायात. नवें गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाखाणा शेकान शेक Soud gitan gaya, Parmeshwara chamana, gitan gaya na gura, Void karat nam devache, Porgotat daron dache. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. हेस्त मनीस रोगता मासाचे ओ सोक्त सोयंबाचे आपले रोगत वारोवन पवित्र सभा तांणी रोयली. सोम्याच्या कोश्टांची काल्स ते पियेले आनी जावंक पावले देवाच्या मोगाचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी
आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आज भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो दोम दोत ही दबाची परब करता. हे परबीन वांटूक वयचे आदी थोडो वेळ शांत रावन कास्त एक एकल्याची मागणी ह्या वेळार देवाच्या हातांत घालुया. फावो ते पोरी समारंभाक आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तांदूळ दोतोल्ल्यान बॉक्सान दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याक काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय सोम्याक काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सरस्प्रा देवा भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो तुज्या दोन मुतांची दबाची परब आयच्या दिसा आमी समारंभता. तूं आमकां सदस्यान भरताय तांच्या मुनेरपणा वरवीं पवित्र सभेच्या अरुंबाक सुरू जालो तोच भावात आनी सदां ह्या संस्थान पाळूंक तूंच आमकां घोटाय दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआंवच्या भावाक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारलो. हे जिदेवाक मानले म्हूण पळोवन तांणी पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हे
फूग नाचलेल्या उंड्याचे पोरबेच्या दिसांनी घडले. पेद्रूकूय दवरलो, बोणकोणीत घालो आनी चौकां शिपायांनी ताचो राखण करची म्हणून हुकूम घालो. पास्काचे पोरबे उपरांत पोरचे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकोणीत आसलो तितलेय पावटी पवित्र सोबा ताचे पासो तामन आसतना देवा कडेन मागणी कोत्ताली. हेरोद पेद्रूक पोरचे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकल्यांनी बांदलोलो आनी पारेदार बोणकोणीचें दार राखताले. अवचीत थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजांचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हटलें, वेगी उठ. थंयच्या थंयच ताच्या हातांतल्यो सांकल्यो भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हटलें, तुजो पोटो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हटलें, तुजे आंगावेलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरें घोडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोपन म्हूण तो चिंतालो. पारेदाराचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावतात त्या लोकणाच्या दाराशी ते पावले आनी तो आपशींच ताका उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयच्या थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयराणार येवन पेद्रून म्हटलें, सुम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुद्यांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळोवन आयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब जातलो, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. म्हणया, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक बगतलो संतोश. म्हणया, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगल्या ताच्या नांवाची वाखाणी करया. सर्वेस्पराक हांव आशोवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. म्हणया, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदींच पडची ना. दोलतेऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. म्हणया, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गूढ. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. म्हणया, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा.
बागिवून पावलून तिमोथाक बरयलेली दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजलोली बोळी कसो आसां आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर्व नितीवंत मोन्सिबिदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या इसण्यांक ओतरेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजी उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोमयान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवाल्लो. सगळ्या नोश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत म्हाका सालामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोंडाचे दारवोंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मात्या प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसांक कोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातात जुवां, कोण एलायजा, दुसरी जर्मायस वो प्रवादांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रून असो जबाब दिलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मास्सा न्हय पूण स्वर्गा आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांव तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे धारवोंटे तिचे जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदतलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडटलें जातलें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आयची वाचपां आमी चिंतान आयकल्यात आनी वाचपां एके भाशेन आमकां पेद्रूची आनी पावलूची थोडी ओळख दितात. पेद्रू कोण जायत? तो एक खारवी नुस्तें मारून आपलें पोट भरतालो. पूण हे मनशाक जेजू आपलो शीस जावंक आपोवणें दिता आनी व्हड मोगान फाटीं फुडें पळोवन आसतना पेद्रू जेजूचो शीस जाता आनी 3 वर्सां
तो जेवचे मिसांक वांटो घेता आनी ह्याच पेद्रूक आज आयकलो शुभ होता म्हणा जेजू आपले फिरुगेचे एक खांबो कसो ताका दवरता तूं म्हणटा हें खडप आनी हें खडपाची हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी जेजू परत गेल्या उपरांत पेद्रून खूब थकोसलो खूब वावर केलो ही सोबा बांदूंक जेन्ना ताच्या दुस्मनान ताका खूब त्रास दिलो तो थंय आसलो त्या ताचो जेवचो खास संबंद आसलो पेद्रू जेजूक रिगोंत आसलो खूब मोग करी शेकी पेद्रून आपलें जिवीत रोखसारसेर जावन भेटयलें पावलो जुदेव व्हडलो जुदेव ताचें नांव सावलो आहलें तो फारीस बरो शिकलोलो ताची जेवची भेट केन्ना जावंक ना जाली पुनोत जेवन जावची भेटूची आनी तो जेवच्या शिश्यांक त्रास दितना ताका आपोवणें आयलें आनी सावलो हे आपोवण्याक कान दिता आनी आपलें फाटलें जिवीत सोडून जेजून दिल्लो वावर कोत्ता तो एक पास जाता अपोस्टल जेंटायल्स लोकांचो आनी गांवां गांवांनी वचोन तो जेवची खबर परकोडटा अशें काम करतना ताका खूब कोस दूख सोसूंक पडटा शिकीन तोय रोखडोक साक्षी जाता बाबडीनो जेजू कोणाकूच आपोवणें दिता तो आमचें फाटलें जिवीत पळयना आमचें शिक्षण पळयना पूण आमचें अंतस्कण पळयता आनी म्हणटा म्हजो फाटल्या खोरात आमकां जोण एकल्याक देवन आपोवण दिल्लें आसा जाय पाद्री जावंक जाय माद्री जावंक वडील जावंक कोण आवय जावंक वेगवेगळे आपोवणे आसात तर आमी खास थोडा वेळ शांत रावन आमी आपोवण्याक कशे कशे जाप दितात जशें पेद्रून दिलो जशें पावलीन दिलो आमी फाटी फुडें स्वता जायत देवाचें भोगसण मागुया आनी जेजूची बरी खबर परगोटूंक कोणाक भियेन आसतना आमी हें वावर करूंक आज आमी देवाक लागीं मागुया सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ परगोटुया महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती बऱ्या सत्मानतान देवाक सुप्रदा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गरमी संभोवलो आंकवा मरेतान सोलमलो पोंच पिलाकाल ताणें कोस्ट सोंसलें त्या कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मोदीन तेमलो तिसऱ्या दिसा मेलें लोक नो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सुबर देवा बापाचे उजव्याक बसला तुंत्या जिव्या मेल्ल्यांची मनसोबी करूंक येतलो सतमातां पवित्र आत्म्यांक कातलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवन पोवन सासणांचें जिवीत आमेन. दानात वयरे वेळार आमी गीत घेवया C19 पेज नंबर 36 जिणे वांटे जिणे खिणा. सुखा फुला गोष्ट कोटे एक समगेले जिणे वाटे हाटा बाबा भेटो तुका उड्यानी सोऱ्या वांगडा हे जे आमी समोर
म्हजे बाब आमचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया सोरेस्परा तुज्या नांवाचे मोहिमेक संस्कारच्याक आमी भेटयता त्या बुलनांच्या दाना बरोबर दोनमतांची खोटी विनोती तुवें मुखार पावूं आनी हे समारंभने वरवीं आमी तुका मानतात तसली जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा सासनाचे देवा सोर्क आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश बरीत काळजाच्या उमाळ्यांत तुज्या महादोमदूतांक वंदिता आमी पेद्रून भावात उचारलो सगल्या वोटी पावलून त्याच बाबाताची आमकां दिली समजोणी पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिनांतली घडलोली पवित्र सभा चलोयली पावलून तुजो ताळो पोरसांक आयकोसो केलो आनी सगल्या पोरसांचो शास्त्री आनी गुरू जालो. वेगवेगळे तरेन आपले आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती कुटुंबांत ताणें शास्त्रांक एकठांयली शेकी त्याच भावाताक रोगत आनी साक्षी दिली ताणें आनी विस्वासी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगलो उलासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. देखून सोर देवता आनी सांतां भक्तां सांगाती थांबोवन आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संसार बऱ्या तुज्या वैभवान होजाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुवागी होजाना उंच स्वर्गी. सोरेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवा पुरी तुज्या पोत आत्म्यान दाणून ही दानां पोत करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समिश्टाची कूड आनीक रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासत ते वाडवतले. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबा ताचो गोठ संसाराच्या सर्वनारा तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पूर्ण वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकलूत कर. देखून सोरेस्परा संजीवचे मोन्नाचे पुनर्पणाचे उगडासाक आमी तुका जिविताचो ओंडो सोडूंची काल्स पेटवयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फावो देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडी रोगतान वांटो घेतलें आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालती खायन मागता. सोरेस्पर आख्खी पिरदिवसांत पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवो आमचे भागवन बापा फिलिपनेसिमा आमच्या गोंवळी बापा सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जपणाच्या बरवाशेन अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवन फावो कर.
आम समस्ताची काकलूत कोर म्हणून मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती लोकां झूज तिचो पोती लोकां दोर दुत्ता आनी सोक आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासतां जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताणें सांगता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे येताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोफेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो खिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिवता तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोय वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाई आमकां दी सुंजे सुखाक आनी आमच्या सुरसय येनेक बरोवशेन वतुल्यांक आमकां तुज्या उदाकाकलुदें सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पोतवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजें दवरतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती येत. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वता मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हाज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोर्सरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D34 पेज नंबर 65 ओत्म्या म्हज्या गायन कोर. Moshi bito orshi ye ta
प्रार्थूया. सोरेस्परा हो संस्कार शेवून आमी दादोशी जाल्या. पवित्र सभेंत उंडो मोडून थिरासोनान सांगाता जिवंक आनी दोनमताचे शिकवणे वरवीं तुज्या मोगांत गोड जावं. एका काळजांनी आनी एका मनाची आमी जायशें कोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुपुदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संत फ्रांसीस शेवराक मागणें. संत फ्रांसीस शावेरा, देवाचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोवलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे दिना खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनवतीन ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U18 पेज नंबर 239 पेद्रूक शेड्यांक गवली. पेद्रूक शेड्यांक गवली नेमलोय हिंडा पासत मोरूंक तयार. ओ विस्वाशी Stop.
test. Page 29, A65. I place my hand in your hand. A65. Page 29. I place my hand in your hand. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The
The grace of our Lord Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of Saints Peter and Paul, apostles. We thank God for giving us Saint Peter, who was the head of the church, and Saint Paul, who also the apostle of our faith, who was converted with the direct encounter with God. Let us pray to them to intercede for us, for all our intentions and celebrations. To take part in the holy sacrifice worthily, let us acknowledge the times when we failed to accept God's love and faith in God. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. We'll take the Gloria. Glory to God. Glory to God, God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in glory of God the Father. Amen. O God, who on the solemnity of the apostles Peter and Paul give us the noble and holy joy of this day, grant, we pray, that your church may in all things follow the teaching of those through whom she received the beginnings of right religion. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword, and when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison. But earnest prayer from him was made to God by the church. Now, when Herod was about to bring him out, on that very night, Peter was sleeping between 2 soldiers.
bound with 2 chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly," and the chains fell off his hands. And the angel said to him, "Dress yourself and put on your sandals." And he did so. And he said to him, "Wrap your cloak round you and follow me." And he went out and followed him. He did not know that what was being done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading to the city. It opened for them of its own accord, and they were out and went along one street, and immediately the angel left him. When Peter came to himself, he said, "Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting." The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. From all my terrors he set me free. From all my terrors he set me free. I will bless the Lord at all times. Praise of him is always in my mouth. In the Lord my soul shall make its boast. The humble shall hear and be glad. Response. From all my terrors he set me free. Glorify the Lord with me. Together let us praise his name. I sought the Lord and he answered me. From all my terrors he set me free. Response. From all my terrors he set me free. Look toward him and be radiant. Let your faces not be abashed. This lowly one called, the Lord heard, and rescued him from all his distress. Response. From all my terrors he set me free. The angel of the Lord is encamped around those who fear him, to rescue them. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who seeks refuge in him. Response. From all my terrors he set me free. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved his appearing. But the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, 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 hallelujah.
You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The brothers and sisters, two small boys were watching a scorpion. One boy said, "A scorpion stung me once." His friend, "Really? How did it hurt?" The other boy thought for a minute, then he pinched his arm until it hurt the way he remembered the sting. Next he turned to his friend and pinched his arm the same amount. Now his friend said, "That wasn't so bad." The other boy shrugged and said, "Well, I can't feel a sting for you, but that's about how much it hurt me." There are some things we can't do for another. We can't feel a sting for them. We can't view a sunset for them. We can't profess faith in Jesus for them. In the gospel reading, you heard Jesus say to his disciples, "Who do you say I am?" He did not ask them where he lived or where he stayed. He said, "Who do you say that I am?" And Simon Peter says, "You are the Christ, the Lord, the God." How do we answer Jesus' question? Who do you say I am? Why this answer? To seek Jesus is our greatest adventure. To find Him, our greatest human achievement. Today the church celebrates the feast of two mighty pillars, Saints Peter and Paul. And this feast invites us to reflect on two very different men united by one mission: to follow Christ wholeheartedly. Peter, the impulsive fisherman, and Paul, the former persecutor of Christians, reminds us that God does not call the perfect,
but He transforms the willing. Their lives show that holiness is not about where we begin, but how we respond to grace. Peter's journey was marked by both bold faith and human weakness. He declared Jesus as the Messiah, the Christ, yet denied Him in fear. Still, he became the rock of the church, upon which the church was built, because he allowed God mercy to restore him. Paul, on the other hand, encountered Jesus in a moment that completely changed his life's direction, from persecutor to preacher. His story is one of radical conversion and unwavering commitment. So together they teach us that discipleship requires courage, humility, and perseverance. Faith is not a straight path free of failure. It is a journey to continue on a journey of continual transformation. Like Peter, we may falter, and like Paul, we may need conversion in unexpected ways. Yet God works through our weaknesses to accomplish His purpose. And so this feast challenges us to ask, how am I responding to God's call? Am I willing to change, to trust, to love, and to serve God and His people even in it is difficult? So Lord, increase our faith, enlighten our minds towards your holy will, that we may love and serve you faithfully every day. We'll express our faith in God. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Lift up your hands, page 71, B13, B13. Lift up your hands and offer to the Lord. Lift up your hands and offer to your God. Oh, then your life may That was from which earth has given human hands, and may become for us the bread of life. Lift up your hands unto the Lord. Lift up your eyes and see the works of God. Lift up your eyes to Blessed are you, Lord God of all creation, the goodness of this wine, to offer fruit of the vine, work of human hands, become our spiritual tree. He has spread for you. Lift up your eyes unto the Lord. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. We bring offerings to your altar, O Lord, as we glory in the solemn feast of the blessed apostles Peter and Paul, so that the more we doubt our own merits,
the more we may rejoice that we are to be saved by your loving kindness through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, and Almighty God, and eternal God. For by your providence, the blessed apostles Peter and Paul bring us joy. Peter foremost in confessing the faith, Paul its outstanding preacher, Peter who established the early church from the remnant of Israel, Paul, master and teacher of the Gentiles that you call. And so each in a different way, gathered together in one family of Christ and revered together throughout the world, they share one martyr's crown. And therefore, with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice once more, giving thanks. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and Simeon, our Assistant Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all here and our near and dear ones, we pray. That the Blessed Virgin Mary, Mother of God, her chaste spouse Saint Joseph, the blessed apostles Peter and Paul, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and they praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, the unity of the Holy Spirit, our glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By help of your mercy, we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, By you the take slaying away of the your body sins and of blood, the Lord world, Jesus have Christ, mercy not on bring me us. to judgment and Lamb of God, condemnation, you but take your away the loving sins of mercy the be for world, me grant protection, us peace. mind and body, and healing remedy. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Page 142, D98, Greater Love and Friendship. Greater love and friendship, there's no man than this, that he died for others, gave his life for all. No more are you servants, I have called you friends. All my Father told me, I've made known to you. Without you, I am nothing. My weakness needs your strength. So speak, Lord, to your servant. I'm waiting for your word. Go and build my kingdom. Pluck up and break down. Speak what I command you. I shall be with you. Peter said to Jesus, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus replied,
You are Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. Grant us, O Lord, who have been renewed by this sacrament, so to live in the church, that persevering in the breaking of the bread and in the teaching of the apostles, we may be one heart and one soul, made steadfast in your love through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one makes his her petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. On Konkani hymn book U18, page 239, U18, Gayanacha Jalar. Stone